मिसाचे सुरवातेक आमी सगळो बिरान गायन घेवया. H5 पेज नंबर 108 H5. Son dos porit kalsa vegi bella shara Ryan sporvianzo sopullo barlok zala eyat no moskar kora eyat no moskar kora eyat no Skarko ratsomia Shelyan sordum taktin Apoylan mundauta Kalte goli gotyan Palak belzum Ami bavartan Jesu japaya podia Eyat namaskar korat Eyat namaskar korat Eyat namaskar korat somya बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावे आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू मोगाळ बामणीनो आमी नातालांच्या काळार आसा आनी दर एका दिसाक 8 दीस आमी नातालांचीच परब पाळटा. Every day is a Christmas day for 8 days. कित्याक येदी व्हडली परब ही गरज मात 8 दीस समोरमता. जर आमी कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द सीजन म्हणटा हांव केन्नाच म्हणिना क्रायस्ट फिल्ड क्रिसमस म्हणटा 8 दीस लेगून पयलेर लेगून जानेराचे मागीर कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द सीजन. कित्याक ही घडणी आमच्या मनांत आनी काळजांत रिगूंक जाय. येदी व्हडली परब 8 दीस लेगून वता आनी हांव कोणाकूय वीश करूंक चुकलां जाल्यार आयजूय लेगून वीश करता. क्रायस्ट फिल्ड क्रिसमस हांव हॅपी क्रिसमस मॅरी क्रिसमस म्हणिना क्रायस्ट फिल्ड जेजून बरलोली क्रिस्त जयंती तो ना जाल्यार क्रिसमस ना. कित्याक आमी सगळे हेर वस्तूंक मोल दिता पूण जेजू शेणला नातालांतलो आनी ते पासत आज तुमी हांगा येतात ती नातालांच्या आठवड्यांत आसा. आयजूय नातालांचो दीस ते पासत हांवें म्हजें वस्त्र लेगून बरें घातलां कित्याक 8 दीस चलता ते पासत आमी महिमा म्हणटले आज. दुसरी वस्त हे सादारण उत्सवीक वरोस फाल्यां सोंपता आमचे इगोर्जेंत. आमचे दिवसेजींत आयतारा दीस संपयलें आमचे इगोर्जेंत फाल्यां सोंपतलें आनी एक निमाणो दीस तुमकां आज तुमच्या मुखार कुर्सार किळायलोलो जेजू आसा ताचेर नदर मारूंक आनी सगल्यो तुमच्यो गरजो ताका सांगूंक आनीक आत्मीक देणी आत्मीक भांडारां अदीक करून इंडल्जन्सीस तुमकां मेळोवन घेवंक फाल्यां निमाणो दीस फाल्यां 8 मिसाक आमी तें सोंपयतले. ओरोस व्हड्या दोबाजीक मिसांत आमी तें सोंपयतले. दोबाजीक मिसांत आमी सुरू केल्लें दोबाजीक मिसांत आमी तें संपयतले. ते पासत आज निमाणो खंयच्यानूच हे कोरोस बोलांडून गेले ही आमची गरज आमच्या कार्दियाल पात्र्यार्क साहेबान विंचून काडलेली हे आत्मीक भांडारां आमकां घेवंक देवाची. ते पासत आज निमाणो दीस म्हणटोच हांव तुमकां आज तुमी मागीर एक आमच्या बापा आनी एक सोतमांत म्हाका उगडास सुद्दां जाल्यार हांव मागीर कोत्तलो तुमच्या वांगडाक. एक आमचे बापा एक सोतमांतां पाप साहेबाच्या इंतेसां पासत मागोत
संपयत आसतना एक तरी निमाणी इंडुलजन्स तुमकां आयज मेळचें म्हण. आनी तिसरे सुवातेर आमी बायग्योंत आंतोनीक मान दिवंक आयल्यात. ताका लागून तुमी येतात, इतले पयसतान तुमी येतात. शीं पडों गीम पडों, तोंडाय आसूं आनी कितें आसूं येतात तुमी. आनी बायग्योंत आंतून तुमच्यो गरजो तुमकां दिता, तुमची मागणी तुमकां. आतांच कोण मिसाक येवचे आदीं म्हज्या फुड्यान एकलो मनीस आयिल्लो, तो मागूंक आयलो, ताका हार्ट एटॅक जाला आनी वाट आय म्हूण आपणाक. आनी आतां तो आयज आयला, फादर बायगोंत आंतोनीन म्हजी मागणी आयकुली, म्हाका हार्ट एटॅकांतलो काडलो ताणें. अशें तो कुशालकायेन ताणें आंगवण केल्ली. म्हाका तरी बरो करशी, हांव कोट्टी घेवन भीक मागतलो. मागूंक आयला तो. हांवें सांगलें दुर्गाच्या भायर, हांव भितर दुर्गान कोणाक कितें करूंक दिना. दुर्गाच्या भायर ना, देवाक आर्गां दिवंक, बायगोंत आंतोनीक आर्गां दिवंक. हें व्हडलें देणें तेणें म्हाका फाव केला देखून. ते पासत बायगोंत आंतोनी अदीक करून ह्या नातालांच्या काळार तुमी आयल्यात. ओ बाळोक जेजू, मिनीन जेजू ताच्या हातांत आहा. जो बाळोक जेजू गोठ्यांत आहा तोच ताच्या हातांत आहा. ते पासत अदीक हो मंगळार खेरीत मंगळार बायगोंत आंतोन आपल्या हातांत बाळोक जेजू घेवन आमच्यो सगल्यो गरजो तो आयकता आनी आमची मागणी तो आयकून आमी कितें मागता तें आमकां दिता. असल्या भावार्थान ह्या मिसाच्या बलिदानांत म्हाका हें दोबाजीक मीस आयज तुमकां लागून ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेवया आनी आमची पातकां ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मोनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता Close to poverty, close to Ishmor, close to Pormeshmor. Muy mandeva, utsorgi ani shanti, tacha isha sansari. प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवंक नेमिसाची ते सॉम भेटयला मार्कुस आनी ग्रासियाना फेर्नांदीस तांचे पासत किरीत भाशेन मागुया. देवान बायगो तांतुनीचे मजतीन तांचेर शुब्बां आपले आशिर्वचनां वतून तांकां कुडी ओतम्यांची भलायकी फाव करूं म्हूण. ते भायर आमी सदांच मागता जांकां काळजाचे प्रॉब्लेम जाला तांचे पासत आर्गां दिवया. जांकां काळजाचे प्रॉब्लेमांतली देवान बायगो तांतुनीचे मजतीन वाटायल्यान तांचेय पासत जायतीं जाण आमच्या सिओलचे फिरगोजींत लेगून जांकां हार्ट एटॅक आयला ती सुमाराचीं जाल्यात. सो सगल्या काळजाच्या प्रॉब्लेम आसलेल्या पासत मागुया. थोड्यांक स्ट्रोक्स जाल्यात, आर जाल्या तांचे पासत माग. कितले जाणांक कातीचीं दुयेंसां जाल्या, वेगवेगळी कातीचीं दुयेंसां ती स्ट्रेसाक लागून जायतो स्ट्रेस थिंग येता तांचे पासत मागुया. कॅन्सर आनी ट्युमर्स उदीक करून हांव ती 4 तरणाटीं तांकां सदांच तांचे पासत मागता. मंगळाराचोच न्हय पूण हेरां दिसांनी लागून तांचे पासत मागता. आनी आमचे 4 पाद्री आहात कॅन्सर जाल्ले तांचे पासत हांव सदांच मागता तांकां वाटाय म्हूण कॅन्सरांतली. मागीर अदीक करून ल्युकेमिया रोगताचो कांकर जाल्लो आहा, कितलीं जाण तातूंतलीं बरीं जाल्यात. ब्रेस्ट कॅन्सर आमचे जायत्यो अस्तुऱ्यांक ब्रेस्ट कॅन्सर आनी युटरस कॅन्सर जाला. सोंसतात बाबडी तांचे पासत मागुया. कितले जाणांक अल्झायमर आनी पार्किन्सन जाल्या जाणट्यांक तांचो पासत मागुया. कितले जाणांक आर्थरायटीस आनी रेवमॅटिजम जाला. कितले जाण आल्सर्स, एसिडिटी, इंडिजेशन प्रॉब्लेम. खूब जाणांक लिवर सिरोसीस आनी लिवर प्रॉब्लेम. जायते जाणांक किडनी प्रॉब्लेम्स आनी थोडीं जावन डायलिसीस करतात आहात सुमाराची. पूण आमच्या मागण्यांनी ती अदीक बरीं जाल्यात. कितलीं जाण डायबिटीक जाल्लीं आसात आनी सोंसतात डायबिटीक लागून. अदीक करून भुरगीं तांकांय डायबिटीक जाल्या तांचो उगडास करता. टायरॉयड आनी ENT प्रॉब्लेम्स. थायरॉयडाचे प्रॉब्लेम चडत वेता. बरीं आसलेलीं मनशां टाट करून तांकां टायरॉयड म्हूण सांगता तांचे पासत मागुया. ब्रोंकायटीस, लंग प्रॉब्लेम्स आनी न्युमोनिया हिवूय प्रॉब्लेमां एकदम गंभीर तांचे पासत मागुया. कितले जाणांक उपसयेक जाल्यात आनी जखमी जाल्ले आसात उपसयेक जावन तांचे पासत मागुया. आनी हें म्हणटा आसतना सगळे आमच्या वैजां पासत, नर्सी पासत जीं कितली सेवा कोत्तात आमच्या पिडेस्तांची जायती तांचे पासत मागुया. सगळे हॉस्पिटलांनी केरीत भाशेन GMCन बेस्ट हॉस्पिटल आमचें GMC बरी इलाज थंय मेवता. बरो निगा घेतात त्या नर्सी पासत, दोतोरां पासत आनीक तातूंत वावुरतल्या टॅक्निशियनां पासत आनी हेरां सर्विंती पासत मागुया. जायतीं जाण भुरग्याचें देणें सोदतात आनी हो नातालांचो काळ गोठ्यांत भुरगीं पळयतात तीं आनी आपणाकूय मागतात. जेजू तूं भुरगो जालोय, आमच्याय लोग्नीक जिविताची रूज वाड घाल आनी आमकां भुरग्याचें देणें फाव कर तांचे पासत मागुया. कितले जाणांची वस्तू शेणल्यात तांच्यो त्यो बेगीनूच मेळो म्हूण मागुया. कितलीं जाण हांगा येतात तांचे भाटां बेसांचे प्रॉब्लेम आहात. भाव मदें, भाव भयणां मदें आनीक गोरच्या मदें एकामेकाक दिनात तांचो वांटो, एकामेकाचो वांटो खातात. इन्व्हेंटरी प्रोसिजींगांतल्यान कितलीं वर्सां लागून कोर्ट केस चलता, मातशें लागून कॉम्प्रोमायज करूंक सोदिनात. असल्या फामिली पासत मागुया. येतात ती मागूंक, सांगतात आपलो प्रॉब्लेम.
म्हणटा सांतांतोनी घाल, तो तुमकां सुटावे करून दितलो. मागीर जायतीं जाणां निराशीपणान भितर सरल्यान, डिप्रेशन्स, तुदी करून तरणाटी काम करूंक सोदिनात, घरांतलीं भायर सरूंक सोदिनात, जेवंक सोदिनात, तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. कितलीं जाणां हांगा येतात जिविताचो सांगाती वो सांगातीण सोदूंक. थोड्यांक मेवला, थोडीं आजून येतात, तांकां बेगीनूच बैगोंत आंतोनीचे मजतीन जिविताचो सांगाती फाव करूं म्हण मागुया. कितलीं जाण नोकरी सोदूंक हांगा येतात आनी दितात हांगा सांतांतून. मिलाग्रिनी तांकां नोकरी बी मेवता. अदी करून कितलीं तरणाटीं हांगा येतात नोकरी सोदूंक, तांचे पासत मागुया. जायते जाण मेडिकल टेस्ट आहात ते फेल जातात, तांचे मेडिकल टेस्टान पास करून तांकां जी नोकरी देवानूच बासायल्या ती फाव करूं म्हूण मागुया. कितलीं जाण पासपोर्ट, आजून पासपोर्टीचे प्रॉब्लेम आहात. कितलीं जाण येतात पासपोर्ट जायना, कितलीं वर्सां जालीं थंय ब्लॉक केल्ली आहा. आनी हांगा मागुनूय 2 जाणांची 8 वर्सां पासपोर्ट जायनासतली ती जाली, ती देवाक आर्गां दितात. आमचीं थोडीं भुरगीं ह्या दिसांनी वो तरणाटीं आपल्या परिक्षेक तयार जातात, तांचो उगडास करुया. जायतीं भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात आनी उरफाटें आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात. ही दोगांयची भुरग्यांची आनी आवय बापायची मागणी बैगोंत आंतोनी फुड्यान घालुया. जायतीं भुरगीं तांकां उलोवंक जायना, आयकूंक येना, बेरी आनी मोनी आसात, वो डावन सिंड्रोम जाल्लो आहा, वो तांकां ऑटिस्टीक पिराय जाल्ली आहा, तांचो उगडास करुया. आनी ऑनलायन जीं पळय सगळीं पळयतात आतां ह्या वेळार आनी पळयतलीं तांचोय उगडास करुया. कित्याक कितल्यो मिलाग्री जातात ऑनलायन मीस आयकून. म्हणजे हांव खऱ्यानूच तांकां वाखाणटा, भावार्थान तांचे कडेन हांगा येवंक जायना, पूण ऑनलायन मीस आयकतात, तांचोय उगडास करुया. तेंचे कडेन जायना पूण थंय रावन ओदीक आमच्याहून तांचो भावार्थ ओदीक आनी जायत्यो वस्तू तांकां मेवतात आनी हांगा सांगूंक येतात ऑनलायन मागलें फादर हांवें, आनी ऑनलायन मागून म्हाका हें देवान फावो केले बैगोंत आंतोनीचे उद्देशान. आनीक हेर तुमच्यो गरजो आहात त्यो तुमी उगट्या मनान आज नातालांचे समयार देवा मुखार बैगोंत आंतोनीचे मजतीन उबारच्यो आहात, तो तुमकां जरूर त्यो फाव करतलो. सोर पोदवेदार देवा, तुझ्या एकल्या जोणीत पुतान घेतिल्ल्या मनशा सैमाच्या नव्या जल्मा उदेशी पुर्विल्या पातकांच्या गुलामपणांतली दोमान दवरतल्यांक आमकां सुटका दिली. आतां ही सुटका अनुभवूंक ती आमच्या जिवितान भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपटान जियेता आनी राजभर चलयता सासनांच्या सासनांक. भाग्यवान जुआवान बरयलेले पयले चिठी वेले वाचप. म्हज्या सुपुरल्या भुरग्यानो, ताचे नांवीन तुमची पातकां बोगसोल्यात देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, अरंबाक तान आसा ताका तुमी ओळखून पावल्यात. तरणाट्यानो, तुमची नोस्त्याची जैत वेलां देखून तुमकां बरयता. नोस्त्या भुरग्यानो, तुमी बापाक ओळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, अरंबाक तान आसा ताका तुमी ओळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यानो, तुमी बलिश्ट जाल्यात, देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नोस्त्याचेर जैत वेलां देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात.
संवसाराचो मोग करतात ते मनशाक सवें बापाचो मोग ना, कित्याक संवसारान मेळटा तें इतलेंच कुडीची वांदावण, दोड्यांची आशा आनी गिरेस्तकायची बोडाय, हें सगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वांदावण्यो 2 दिसां भितर नाच जाता. पूण जो मनीस देवाची कशी पालता तो सासणाक तोखता. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम सोत्तूसूं सगलीं म्हणया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम उल्लासूं. पोरजां पोरजांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बोल ओळखून घेयात. ताचे नांवाक फावो तो मान दियात. परमेश्वराक बेटोवण्यो वंदना घेवन मंदिरान भितर सरात. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम सोत्तूसूं. पवित्राचें मंदीर सोमयांक थंय नमाज करात. प्रितिमेच्या दिसांनो ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोन सांगात, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम सुवर्तमानाक आमची काळजां मनांत तयार करूंक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. दिसा मोदे पवित्र दीस आयज आमचेर उदेवन आयलो. येयात सगल्या राष्ट्रांनो सोमयांक नमस्कार करात. कित्याक आयज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर पळजोडला. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आसेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आन्ना नांवाची एक बाकणारी नासली. ती चोड म्हातारी जालोली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बराबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांची पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देवभोक्तीन जियेताली आनी देव मंदिरांत सेवा करताली. तिणें त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाग काडलो आनी जेरुजाल्याचे सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्यांक सगल्यांक ताची खबर सांगूंक तिणें सुरू केलें. आनी देवाचे सुमोर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नाजारेत नोगरांत परत गेली. भुरगो जाणबायेन भरून गोठायेन वाडत वेतालो आनी देवाची मोजत ताचे सोवें आसली. स्वाम्याचे शुभ वर्तमाने. मोगाळ बामणीनो,
हो शुभ वर्तमानांचो वाक्य जो हांवें पुरगोटला तो कालच्या शुभ वर्तमानांचो वाक्यांतलो चालू उरता. मारयेन आनी जुजेन आपल्या बाळकाक सुमूर्तीच्या कायद्या प्रमाणे 3-4 फावटी पूण म्हणलोलें आहा कालच्या दिसाक. आयज एकूच फावटी म्हटलां. सुमूर्तीच्या कायद्या प्रमाणे ताणें ताका व्हरून देव मंदिरांत भेटयलो. तो देवाचो पूत आनी ताका भेटोवपाची गरज ना. कित्याक तोच मागीर म्हणटलो हें म्हज्या बापायचें घर, तो ताच्याच बापायच्या घरांत आसा. पूण कायदो पाळूंक जाय आसलो. तो जल्माक आयलो तेन्ना समाजाच्या कायद्या काल जल्मलो आनी ह्या कायद्या प्रमाणे ताका व्हरूंक जाय आसलो. दुसरी एक गोश्ट ती कालचें आयजूय सांगता तुमकां. मेंढरो भेटूंक जाय आसलो. पयलो पूत जो आवयचो कुसवो उगडटा ताका सोडोवपाक, कित्याक पयलो पूत गरजेचो. आख्खें बापायचें दायज पयल्या पुताकूच वेता आनी ताणें आपल्या भावांक दिलें जाल्यार ताका, नाजाल्यार मेवना. हो जुदेवांचो कायदो, आमचो कायदो वेगळो. आनी ते पासत तो कायदो पाळूंक मेंढरो दिवंक जाय आसलो. पूण आंकवार मरी गरीब, तिचे कडेन कांयच ना दिवंक. पूण देवान तें तशें केलें. कित्याक देव जाणा हो म्हजो पूत मेंढरो, आनीक मेंढऱ्याची गरज ना. पूण ती कवड्यांची जोडी भेटयता. कवडे पारवेनूय कवडे भेटयता. कवडे, द dove, turtle dove it is called in English, is a very docile animal. Very docile. आमचे कोंकणींतल्यान ट्रान्सलेशन केलां. The dove came down on Jesus. Holy Spirit came in a form of a dove. आमी म्हटलां पारयाच्या रुपान. पारवो न्हय तो, कवडो. ते कवडे जबर दिश्टी पडनात, मारून खावार केले आमी. कवडो, अ व्हेरी डॉसायल एनिमल, तो दिलो. कित्याक तोय ओ निश्पापी मेंढरो. आनी ते पासत ताचे आवयन तें दिलें दान देव मंदिरांत. मागीर सिमियोनच्या हातान दिलो. सिमियोन जायते सांगलें हो संवसाराक उजवाड हाडटलो, उजवाड. ते पासत नातालांचे सुमयार आमी नोकेत लायता तो उजवाड जेजू घेवन आयला. आनी मागीर ताणें आंकवार मेरेक सांगलें तुज्या काळजांत एक तोर्सा दुखाची पासार जातली. हेंय बाकीत ताणें केलें. ताचे उपरांत आना बाकणारी नासली. 84 वर्सां, 84 वर्सां तिका जाल्ली विधवा. 7 वर्सां आपल्या घोरकारा बरोबर ती जेली. घोरकार मेलो. इतलीं वर्सां ती विधवा कशी जेली. पूण असली वस्तुरी जांचे मागीर भाटां बेसां फारिज्यो खातालेत ती मागीर देव मंदिरांत येतालीं. देव मंदिरांत भितर न्हू, देव मंदिराच्या आंगणांत. ते जेजू पळय सोयती घेवन मागता तें देव मंदिराच्या आंगणांत. तरांगण म्हणटाले ताका, व्हडलें तरांगण. ताका कॉलनेड आसलेली. थंय तो वेपार धंदो चलतालो. थंय ते पयशांच्यो पेटो आसल्यो. 3 वांटे आसले देव मंदिराक. एक पवीत जागो, मागीर मोदली सुवात मागणें करपाची, मागीर ती उरलेली सुवात. थंयसर ती आसताली. आनी ह्यो असल्यो अस्तुऱ्यो भाग्यवंती. कित्याक म्हणलोलें आहा ती मागणें करताली. तांबो नासतना मागणें केल्यारूच पुरो ना, तांबो नासतना मागणें करताली. दुसरी वस्त ती आपकुशेन उपास करताली. आपकुशेन तिका कोणें सांगूंक ना उपास कर. देवा म्हऱ्यांत हांव मागणें करतां. देवा म्हऱ्यांत म्हजे कुडीक जाय तें उणें करतां, जेवण उणें करतां. म्हणजे शी वूड फास्ट वॉलंटॅरिली, unceasing prayer, voluntary fasting and service, dedicated service. सेवा करताली. कसली तरी गरज आहा देव मंदिराची, केन्नाय साफाई करूंक जाय ती तेंय करताली. ह्यो 3 वस्तू ती करताली. आपलें जिवीत देवाक भेटयल्या भाशेन, जे भाशेन आमच्यो माद्र्यो आपलें आख्खें जिवीत देवाक भेटयतात ते भाशेन ती हॅबीट घालिनासलेली माद्र कशी आसली. आनी तुय सारताली देखूनच देवान तिका प्रेरणा दिली. ओ म्हजो पूत येता,
देव मंदिरांत आयला वस आनी ती ताका पळोवन दिन वाजता देवाक. ह्या सोडवणीच्या देण्या पासून कित्याक जुदेव लोक रावतालो, देव मेसिया धाडटलो, ती दिन वाजता देवाक ताच्या देण्या पासून. आनी मागीर सगळ्या लोकांक सांगता, जो लोक देव मंदिरांत येतालो वेतालो तांकां जेजूची खबर सांगता. हे भाशेन तिणें आपलें जिवीत सारलें. आमच्या जिवितांत न्हय आमी जाणट्यांक तितलो वालोर दिनात. ती जाणटी जाली ती कुशीन काडटात आमी. तूं कितें जाणाय? आमी सगळें जाणो, आमी शिकल्या, तूं शिकल्या, तूं बांकार बसल्या, तूं कितें जाणा? तूं फकत वावर करूंक जाणा. हें आमचें चुकीचें. आमचें चुकीचें कित्याक जो अनुभव जाणट्यांक आहा घरांत तो म्हाका आनी तुका ना. आमी भुरगीं, आमकां ना, कित्याक आमी कितलेय शिकलोले आसूं, तांकां अनुभव आहा. म्हजी माय म्हाका अशी म्हणटाली, हांव रोमांक तावन डॉक्टरेट पदवी मेळून घेवन आयलो तेन्ना तेच सांजे तेणें म्हाका अशें म्हणलें, यू मे बी डॉक्टर फ्रॉम रोम बट आय एम युअर मदर एट होम. म्हज्या तोंडाक चाय केली, कांयच उलोवंक जायना. इतली जाणवाय तिका आसली. व्हडलेली शिकलोली न्हू. इंग्लीश भाशेन 7th स्टँडर्ड केल्लो तिणें आनी पुर्तुगेज भाशेन 2nd ग्राव केल्लो. पूण ही जाणवाय तिका. म्हणजे तुजें दोतोरपणाचें शिकप म्हज्या जाणवाये मुखार आनी म्हज्या अनुभवा मुखार, दे हॅव एक्सपिरियन्स एंड दे हॅव विजडम, हें उपकारो ना. सरोड ती कोणाक फावोर करिनासली. सगळीं एक सारकीं तिका. आपल्या बापायक लेगून आनी आमकां लेगून, हांव पाद्री जाल्या लेगून म्हाका सारको करूंक जाय, केन्नाच भियेनासली. हें तुजें सारकें ना, सारकें तोंडार. ही जाणवाय आनी अनुभव जाणट्यांकूच आहा, आमकां ना तो भुरग्यांक. आनी तांच्या अनुभवांतले आमी जायते शिकूंक पावता. ते पासून जाणटीं घरांत आहात तेन्ना तांची किकोंत करची न्हय. वी शूड नॉट डिस्कार्ड द एल्डरली सेईंग दॅट दे आर नो वन इन द हावस. थोडीं म्हणटात तें एंटीक फर्निचर म्हणटात. केन्नाच म्हणचें न्हय अशें. तांकां ओकमान, दे आर नॉट एंटीक फर्निचर. They have brought you up. They have given faith. They have given wisdom. They have worked for you. They have fasted for you. They have prayed for you. We cannot discard. They are a part and parcel of our life. ही आनाची खबर आमकां मेळटा. आनी आन्न म्हळ्यार ग्रेस. What is that grace? Is the presence of God in our life. तिच्या जिवितांत देवाचें आसरें आसलें आनी हें देवाचें आसरें घेवन ती देव मंदिरांत रावली, मागणें केलें, उपास केलो, सेवा केली आनी दुसऱ्यांक देवाची खबर दिवंक लागली. जाणटीं आहात तीं आमकां आदार दितात. जायते फावट न्हू आतांच्यो सुनो सासूमाय कडेन भुरग्याक दिवंक सोदिनात, कशीं दिवंक सोदिनात. बेश्टीच रागाबरीत जातात. ती नाटकाय केन्नाच करची ना. सासूमाय आपल्या नातरांची नाटकाय करची ना, अदीक बरी करतली. तांकां मागीर दोतोन शिकयतली, तांकां देवाची खबर सांगतली. ती जाणटी. आनी ते पासून ती जाणटी आमी तांकां जळू कसो सोडचो न्हय. उज्याक लावपाचो जळो ना. तांची जाणवाय आनी तांचो अनुभव आमकां आदार दिता भुरग्यांक. आनी हांव जाणट्या कडेन उलयता आसतना बरे भशेन उलयता. ती कितेंय तरी सांगतात, तिंगोडी तेंच सांगीत, पूण तांचो अनुभव आहा तातूंत. ते पासून आन्ना आमकां देख दिता. आमच्या जाणट्यांक आमी बरे भशेन राखचीं, सांबाळचीं, तांचो परामर्श करचो आनी ती आमकां भाग्योवन करूंक आदार दितात. तांच्या मागण्यांक लागून आमी भाग्योवन जाल्यो. ती तर आमचे पासून मागुनात, आमचें भाग्योवन पळोवन गेलें. हांव भुरगो आसतना सदांच शमायचें बेसांव घेतलें बगर वचना. शमाय मेली म्हणटूच मागीर मांयचें घेतालो. आनी मागीर पाद्री जालो म्हणटूच हांव घेवंक विसरलो. हांव नको म्हजें पाद्रीपण म्हजें तकलेर मारलें जाल्यार.
आनी तिणें म्हाका केन्ना सांगूंक ना तूं आदीं बेसांव घेतालो आतां घेना केन्नाच म्हणलें ना. जितलेय फावटी म्हाका एक्सिडेंट जाले तितलेय फावटी हॉस्पिटलांत तीच आसली. आनी म्हाका अशें म्हणो जाणाय तूं वाचलाय कित्याक तो तूं म्हजें बेसांव घेतालो आदीं आतां घेनाय गोडी तुका दिसता तूं पाद्री व्हडलो जालो पूण तूं बाय सोदता आसतना तूं बुलेटीचेर बसलो चलोवपाक हांव फाटल्यान रावन बेसांव घालतालें. ह्या म्हज्या पुताक सांबाळ ही इज एक्सिडेंट प्रोन. आनी ती म्हणटा म्हज्या बेसांवाक लागून तूं साल्वार जालें. रडलो हांव तिची उतरां आयकून. आमी जाणट्यांक आनी व्हडल्यांक किकोंत कोत्ता करची न्हय. तांची मागणी आमकां आदार दितात आमी बरीं जावंक. आमकां तरी एक्सिडेंटांतलो देव राखता जाणट्यांच्या मागण्यांक. ती भायर सोदता आसता म्हणटा सायबा म्हज्या नातवाक राख सायबा ताका बरे भशेन पावय. तांचें मागणें तें बरें तें खोडादीक मागणें. आनी ते पासत हांव सदांच म्हणटा नातरां पोंतरांनी आपल्या शामायंक शापाय लागीं बरो संबोवन सांबाळचो. आनी आवयांनी ह्या भुरग्यांक तांचे सरसलीं काडून व्हरची न्हय. तांकां पळोवन दी तांकां हात लावन दी बेसांव घालून दी तांकां पशें दी. हें केल्यार बायगोन आनाची देख ती देवाची खबर सांगतात आमकां अनुभव दितात बरो. आज बायगोन आंतोनीक मान दिवंक आमी आयल्या. बायगोन आंतोन देवाची खबर सदांच सांगतालो. तोवूय उपास करतालो मोठवाशी कसो आनी सेवा करतालो. ताची सेवा रातचो कुजनांत वचून बश्यो धुतालो. येदो व्हडलो गिन्यानी ताचोच तो गिन्यानी जावंक ना पूण तो करतालो. ती मागणेंय करतालो उपासूय करतालो सेवाय करतालो. हें आमच्या मनांत रिगोवं आज किरीत संदेश आमकां दिता. आनी अदी करून जें उत्सवीक वरोस सोंपता त्या समयार सोयेग आमकां दिता. आमी तांबनासतना मागणें करूंक एक वस्त आमी उपास करूंक आमचे कुडीक दोम दिवंक आनी सेवा करूंक 3 आनी चवथी मुख्य वस्त म्हळ्यार देवाचे कृपेचे वरोस देवाचे पवित्रपणाचें जें आमकां अनुभव मेवला ताची खबर आमी दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसऱ्यांक पवित्र करूंक. हेंच देणी आमकां ह्या मिसा बलिदानांत कोतकोत्यान मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची इंतेसांवां हे वेळार देवा म्हऱ्यान तुबारुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या प्रवचना वरवीं दोर बाबार्थ्याच्या जिवितांत पूर्ण ओत्मीक वाड हाडूंक वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बाबा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय बापा. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्या आमा समेस्तांनी जिवितांत अडचण्यो कोश्ट दुबाव उप्रासतात तेन्ना जेजू विशीं आमचो बावार्थ हालोवंक ना दिवंक आमकां देवाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय आमचे मागणे आय बापा. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानांत भक्तीन वांटो घेतना आमा समेस्तांक तशेंच आयचे इंतेसांव भेटयलोल्या मार्कूस आनी ग्रासियाना फेर्नांडीस हांकां भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन सुबाम आशिर्वाद फावो जावंक देवा लागीं मागुया. दोयाळ बापा आमचे मागणे आय
बापा मोगळा तुझे मुखार मांडलोली आमची तेसवां आयक उदी करून जेन्ना उत्सवीक वरस सोंपता तेन्ना आनीक तुज्या पुताक तुवें जल्माक हाडलाय ताची सोडवण आमकां सगल्यांक लाबोय क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दाना तोयरे वेळार आमकां गायन घेवया C17 पेज नंबर 35 C17. Jiwit moje misal beton zata muncia jiwa undo poson kore muncia sodung jiwit sodung koshin bapa Jesus sove vongta tuka Moja jiwa narong nasot kose namo Kalsitut katemya vori galon misron jivit moje Jesus varoi lole rokta Zata rokot surwoni je Munchang sodung jivit sodung Koshin Papa Jesus ove Vomta tuka Jivit moje Munchang sodung Jivit sodung Koshin Papa Jesus ove Vomta tuka Jivit moje Konyo bari konyo undian tata jiwa poso Moja baba boini vangra Jesu bito jivit moje misal beton zata moja jiwa undo poson kore Munchang sodung jivit sodung Koshin Papa Jesus ove Vongta tuka jivit moje Munchang sodung jivit sodung Koshin Papa Jesus ove Vongta tuka jivit moje. भयणीनो आनी बाबांनोय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं मूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुजे पोरजेची दाना दोयेन मानून घे जे ती भोगतीन आनी भावार्थान उच्चारता ते ह्या सर्गींच्या गुटा वरवीं तिका फावो जावं म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पोविहित बापा सोर पदवीदारा आनी सासनांच्या देवा सोर कड्यानी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो हो नितीचो
आनी आमच्या फायद्याचो. मनीस जाल्ल्या शब्दाच्या गुटांत आमच्या गिन्यानाच्या दोळ्या मुखार तुज्या उजवाडाचो नवो प्रकाश तुवें फांकोयलोय. हे परी मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्याच्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां उदेशी आनी सर्गीच्या सोलदोल बारा सांगातीन तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित. तूं सगल्या पवितपणाची जोर देखून तुज्या पवित आत्म्याक धाडून इंदेळी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या दोन दुतांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्याचे तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणांच्या आनी पुनर्जीवनपणांच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बराबर आनी संस्कारलोल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सपूर्ण कोर. आमा सोमेस्तांची हांगासर आयच्या दिसा हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची काकलूट कोर म्हूण आमी मागता. आमचेच पासत मागुया.
जो आपलो वाडदीस समोरुमता, लोग्नीक वार्षिक दीस समोरुमता, संस्कारणेचो दीस पाळटा ओ माकडेंचो दीस समोरुमता, तांचे पासतूय मागुया. अशें बायग्योंत आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, बायगोन जुजे तिचो निर्मोळ पोती, बायगोंत आर्कांज मिंगेल, बायगोन दोर्नदूत आसिजीचो बायगोन फ्रांसीस, बायगोन आंतोन आमचो आस्कारी, बायगोन जुजेबाज आमच्या दोर्न प्रांताचो आस्कारी आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगताक तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बोरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचेच वरवीं आनी ताच्या सांगता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. तुमी नोंद केला आसतले हांव नवो मिसाल वापरता. नातालां सुमार सोन आमी नवो मिसाल वापरता. जर तुमचे जबाब आमी आजून दिवंक ना, आमी तुमकां दितले. जबाब तुमचे बदलल्यात, मातशे बदलल्यात. एक बदलली आमच्या बापान जाल्या ती तुजें राज आमी आमकां येवन म्हणटाले. तशें ना तें. तुजें राज येवं, दाय किंगडम कम, adveniat regnum tuum, लातीन भाशेन. सो तुजें राज येवं इतलेंच म्हणचें आमकां, आनी तें तुमी घरा तुमच्या भुरग्यांकूय शिकोवचें. आमकां काडून उडोवपाक तुजें राज येवं हें आमी ऑफिशियली हांगा म्हणटा. जरूय आमचे दिवसेजींत मागीर सुरू करतले. हांवें सगळें सुरू केलें तुमकां तें फेमिलियर जावपा पासत हे भाशेन. आनी आख्खे मिसाची उतरां लगून बदलल्यान तें तुमी आयकलां. हो नवो मिसाल आमी नातालांचे परबी समयार सावन हांगा काडला. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान नोत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूंच येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सोदांक घाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटेली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटेली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटेली आमकां शांती दी. पळयात ओ देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना,
पूण तशें एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. Our confraria members, please supervise the taking of the communion. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन घेवया. D18 पेज नंबर 57. D18. Jesus.
उबी रावया. प्रार्थुया. सौर पदवीदार देवा, तुझ्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तुझ्या मोगाचो प्रभाव आमचेर घालताय. अशें ह्या संस्काराच्या बळान आमची काळजां सुफळ करून तुझें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. उपकार करून बसात. तुमी कुमिन्यांक येता आसतना पत्तून उगडास करूंक जाय तुमकां. आमेन म्हणचें. हांव कितल्या वर्सां म्हणटा क्रिस्ताची कूड आमेनूच आयकूंक येना. तुमी आमेन म्हणूनात कित्याक हे इगोजेन कोण कोण येता आनी ती दुसऱ्या धर्माची नकत म्हणूंक. ते पासत हांव इन्सिस्ट कोत्ता आनी हांव तुमकां तरी अवकना. हांव म्हणटलो तूं कॅथलीक काय म्हूण विचारतलो. कितें जाता तुमकां आमेन म्हणपाक? मिसांत आमेन म्हणूंकूच सोदिनात तुमी. कितें जबाब दित सर्वीस पळय तुमचे ओगी आहात. कित्याक उपकारता तुमी मिसांत वांटो घेवन भाग घेनात जाल्यार हें आमेनूय म्हणूंक जायना? जीप धरल्या इतल्या वर्सान क्रिस्ताची कूड हांव म्हणटा मोगता दिसतात. दुसरें म्हाका तितलें बरें दिसना तुमी जिबेर कुमिन्या घेत, पूण हांव कांयच म्हणना, तुमकां मान दिता. पूण जीब भायर घालात, आंग कोत्तात आनी आमच्या ओंठांक सगळें लागता तुमचें. अनहायजेनीक. तुमची लुती लागली मागीर दुसऱ्याक लागतली ती. जीब भायर घालूंक शिकात. तोंड आंकायल्यार पुरोना, आं केल्यार पुरोना. जायते फावट दांत लागता, जायते फावट लिपस्टीक लागता, जायते फावट लुती लागता, जायते फावट वास मारता. तोंड सारकें धुनात. जेजू घेवंक येतात, वास मारता तोंडाचो. ही हायजीन म्हाका दिसता फुडल्या त्रेजेनांक असले वस्तूंचेर नियाळ केल्यार बरो. हायजीन सारकें न्हू. तुमी जाणात हांव कितलो स्ट्रिक्ट तो. बरी भाशेन वांटो घेवंक जाय. आमेन म्हणूंक जाय. सांगोता आमेन म्हणून एकूच लायता म्हणटले पाद्विकार. होय बरे भाशेन वांटो घेतात, आमेन म्हणूंक जाय. बरे भाशेन फोर्सान म्हणूंक जाय. जीब भायर काडूंक जाय. हांव आय एम नॉट इन फेवर ऑफ गिवींग communion on the tongue. You yourself put it on the tongue. That's the best, because ultimately it has to go on the tongue. You take it and place it on your tongue. आनी घेता आसतना बुरमुठी घेतल्या भाशेन न्हू, दोनूय हात वापरूंक जाय. तुमकां तरी दाय हातान नाका, उजवो हात असो. This is the methodology the church has given. दावो हात दवर, उजवो हात असो दवर, बुरमुठी घेनाका. सांगोत आयलो आनी आमचो लोक जाणा. दुसरो पळय तुमी येतात ती मातशें चोत्राय दवरची, नंद करचें. बरें रेस्पेतान आमी कुमिन्यांव घेवंक जाय. बायगोंत आंतोनीची इमाजी जे सरपंच आतां धरून आहात ते आमचे सोवे धर्मांत आहात. तुमकां जाय जाल्यार घेवचें. तेच भाशेन तुमकां हांव सांगत आयलां. स्टोरीज इन सिल्वर. बायगोन फ्रांसीस शावेराची ती 32 पॅनल्स आहात. तांचो फोटोग्राफ ते दिश्टी पडनात ती. तो आसलो बूक काडला. ताका हरशीं ताचो प्रेस 4000, पूण ते हांगासर 2000 आमी दिता. कॉफी टेबल बूक, बरें पेपर ते. आनी एक ट्रेजर कशें आसूंक जाय तुमच्या घरांनी, तुमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बायगोन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत. आनी कोणूय गिफ्ट दितात, नाका जाल्लें गिफ्ट दिनाकात, असलें गिफ्ट दियात. सदांच उरलो, सासनाक उरलो. ते दुसरें गिफ्ट घेता ते पुसून भायर मारपाचें. सदांच उरलो. ते भाशेन तो हांगासर उणें प्रेसाक दवरलेलो आहा हांवें. सो तो ताची घेवचो तुमी म्हूण मागता. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर जोकी कावन्सिलींग रूम आहा थंय आसतलो आनी फादर हायसिंथ कॉरिडरांत आसतलो. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग कोत्ता. तुमकां कावन्सिलींग जाय जाल्यार तिकाय वचून तुमी मेळचें. गेल्ल्या मंगळार आमचे इगोजेन फाल्यां 31/8 मिसाक आमी ही उत्सवीक वर्साची संपादनी कोत्तल्यो. मागीर ही माज आहा ती एक यादगिरी कशी ह्या उत्सवीक वर्साची
ती आमी भितर दोताचे प्लाक घालतलो हांव उगडास करूंक ह्या उत्सवीक वर्साक ही माज हांगा दवरली आनी जायती कुरपा तुमकां मेवली देखून ती हांव भितर दवरतलो आनी थंयसर फुरीस आहा तो हांगा हाडटलो आनी इसाकिस्तीक नवी इसाकिस्ती हांगा आहा तुमी थंय वेचे न्हय आनी थंय ब्लेसड सॅक्रमेंटूय ना तो तोय वाटेन आहा कोणशाक हांगा कोणें येवचें न्हय आतां तुमकां सोय करता कित्याक एमाय बावून जातले सो तुमी थंय कोणशाक आमचें ऑफीस जाले उपरांत म्हजें ऑफीस जाले उपरांत थंय आहा तो ब्लेसड सॅक्रमेंटूम सद्याक तात्पुरतो केला तो मागीर सारको करून व्हडलो करतलो सो थंय आहा ब्लेसड ही नवी साक्रिस्तीचेर आमी बेसांव घालूंक ना आमी मागीर घालतले सो 31 मोदयानीर आमचे देवाची माता आनी नव्या वर्साचे पयले मीस मोदयानीर कोपेलांनी 10 वाजता 31 10 वरांचेर मारना कोपेलान 31 10 वरांचेर पोर्तावाडो कोपेलान हे भाशेन आमची मांडावळ आहा पयलेर सदांचे भाशेन 6:30 मीस दिसाचे मागीर 8 आनी मागीर 11 हिंदी भाशेन मीस त्या भुरग्यांचो कुमिन्यांव आनी बातिज्म आसतलो त्या दिसाक हेंवूय तुमकां हांव कळीत करता कित्याक तुमकां जायते जाण हांगा येतात आमचे इगोर्जेंत मिसांत वांटो घेवंक तुमकां ही माहिती हांव दितां आतां बेसांव घेवच्या आदीं आमी एक आमच्या बापा आनी एक सोत मानता आनी पाप साहेबाचे इंतेसां मागून इंदुलजेन्स हे निमाणे इंदुलजेन्स हांव तुमकां दिवंक सोदतां सगलीं दिमेर रावत सगलीं बराबर म्हणची आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवूं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सतमानतान देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मरेतावन जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवबापाच्या उजव्याक बसला तुयंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन बापा मोगडा आमच्या पाप साहेब लिओचेर तुजो आशिर्वाद घाल ताका बरी भलायकेन राख आनी सांबाळ आनी ताची येवजण्यो पवित्र सभे पसो आसात त्यो सुफळ कर आनी सदांच ताका पवित्र आत्म्याचें देणें दिवन खरेलें मार्गदर्शन पवित्र सभेक दिवंक ताका आदार दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं उबी रावया सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्ग दुता कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा
हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उगटें कोत्ता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरोज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवोशान रावता. बायगो तातून दुखेस्तांच्या बुजवोंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीर पोळ आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी आतां तुजे फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. हे वेळार तुका जाय ते बैगोंत आंतोनीचे मुखार घाल. ओर चोरयांच्या बागयोंत आंतोवन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय पूण तांकां सदांच पावोंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्तिवी जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तांबनासतना विनंती कोर. आमेन. गायन घेऊया U25 पेज नंबर 243 U25.